सगळ्यांक नमस्कार. आयज आमी हांगा एकटेन जाल्यात ते प्रेस ब्रिफींग ऑक्टेव 2025. द डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा, वेस्ट झोन कल्चरल सेंटर उदयपूर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दिमापूर सेंटर, सो त्याच बरोबर रवींद्र भवन साखळी ह्यांच्या जोड पावलान ऑक्टेव 2025 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्साचे जे आमचे वेगळे वेगळे तरेचे कल्चर आसा, सो ते हे ऑक्टेव 2025 हांगा साखळी रवींद्र भवनात ऑर्गनायज केल्ले आसा. सो हे नॅशनल फोक फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया. हे 7 तारीख ते 9 तारीख असे 3 दीस हांगा जातले आणि आमच्या मदीं हजर आसात. सो ते आमचे बाब दत्ताराम चिमुलकर, हू इज वायस चेअरमॅन ऑफ द रवींद्र भवन साखळी. सो त्याच बरोबर आमचे मेंबर सेक्रेटरी श्रीपाद माजिक, आमचे डेप्युटी डायरेक्टर मिलिंद माटे, त्याच बरोबर वेस्ट झोन कल्चरल सेंटराचे रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगा येयल्ले आसात अंडर द लिडरशिप ऑफ डायरेक्टर फुरखान खान. सो ते म्हणजेच हेमंत मेहता, भूपेंद्र सिंग कोठारी, सो आणि त्यांचे स्टाफ. सो हांगा साखळीच्या रवींद्र भवनात साखळीच्या वाठाराचे सगळे लोक आसात. सो त्यांच्या खातीर आम्ही घेऊन येयल्ले आसात हे एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्साचे कल्चर. ह्या कल्चर प्रेझेंटेशनाक 8 वेगवेगळे स्टेटींनी पार्टिसिपेट जावपाचे आसा. सो तेच म्हणजेच अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालया, मिझोरम, नागालँड, सिक्कीम अँड त्रिपुरा अशा 8 वेगवेगळे स्टेटी आपले कल्चर प्रेझेंट करतले. सांजेच्या 7 वरांचेर आम्ही वेगळी माची, बरी भव्य अशी माची हांगा सगळ्या खातीर, तुमच्या सगळ्यां खातीर आणि कलाकारां खातीर बेसिकली, सो जी बरी परफॉर्म करपाक शकता त्या खातीर माचयेची कांय कमी पडपाक ना म्हणून आम्ही स्पेशल हांगा रवींद्र भवनाच्या भायर माची केल्ली आसा. सो तेन्ना हांव ह्याच माध्यमांतल्यान सगळ्यांक उलो मारता, जेणे करून आमच्या सगळ्या नागरिकांनी ह्या शोवाक प्रेझेंट रावचे. सो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्साचे कल्चर कितें आसा, सो त्यांचे परफॉर्मन्स स्टायल, सो ही पळोवपा खातीर मुजरत हजर रावचे सांजेच्या 7 वरांचेर. हांव त्याच बरोबर स्टुडंट्सांकय उलो मारता, जेणे करून सगळे हांगचे टीचर्स म्हण, स्टुडंट्स म्हण आणि वेल विशर्स, इवन आम्ही सगळ्यांक आमंत्रण करतात. पंच मेंबर, सरपंच, म्युनिसिपल काउन्सिल चेअरपर्सन आणि सगळे ह्या वाठाराचे आमदार, मिनिस्टर्स, हांकां सगळ्यांक आम्ही इन्व्हिटेशन्स दिल्ले आसात आणि जेंकां पावपाची आसा थोडी, पण हांगा शॉर्ट ऑफ टायम असले कारणान आम्ही ह्याच माध्यमांतल्यान एक सगळे जनतेक उलो मारतात की तेंच्यांनी हे तुमच्या खातीर ऑर्गनायज केला साखळी रवींद्र भवनात, जे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्साचे कल्चर, सो ते पळोवपाक मुजरत येवचे. सगळ्यांक नमस्कार. आज बरी गजाल आसा की फर्स्ट टायम साखळेन आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटान आनी वेस्ट झोन कल्चरल सेंटर उदयपूर हांच्या वतीन साखळेन जे नॉर्थ ईस्टचे स्टेट्स आसात तांच्यांनी हांगा कल्चरल प्रोग्राम ते साजरो करपाचो आसा आणि इट इज अ युनिक प्रोग्राम. आणि खरोखरच ही साखळी वाठारांतल्या लोकांक ही पर्वणी आसा. साखळीच्या वाठारांतले सगळे वाळपय, पर्या, बिचोले हांगासरल्या सगळ्या लोकांनी मुद्दाम हे कार्यक्रम पळोवपाक येवचो. हो जस्ट कल्चरल न्ही, हो तांच्यो ज्यो स्कील आसा, तांच्यांनी जे तांचे नृत्य आसा ती पळोवंक मेळना आमकां. जे ते मुद्दाम पळोवपाक, एकदां तुमी पळोवपाक गेले की तुमी 3 दीस कंटिन्युअस येतले ही म्हाका खात्री आसा. आणि बरोबरच आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाचे हांव आभार व्यक्त करता की तांच्यांनी आमच्या मुख्यमंत्र्यान सांगले की एवरी टायम पणजे सिटी एरियेन जाता असलो कार्यक्रम गांवां एरियेन हाडचो आणि हो तांच्यांनी मान्य केलो. आणि ह्या म्हाका दिसता 1 तारखेकूच हे सगळे घडामोडी जाल्यो, म्हणजे आमकां चडूय टायम मेळूना, पण हो आमी सोशल मिडियांतल्यान आमी प्रचार करूंक सोदता की ह्या माध्यमांतल्यान लोकां कडेन हो पावचो आणि हो सुंदर असो कार्यक्रम तुम्ही पळोवपाक येवचो. आणि 250 आर्टिस्ट हे थंयच्यान आयिल्ले आसा, त्याच प्रमाणे तांचे स्टॉलूय लागतले. त्या स्टॉलाचेरूय तुम्ही मुद्दाम येवचे
आमचे अवॉर्ड हो फाटल्यान स्टेज चालू आसा आनी म्हाका दिसता सांखळेन म्हाका दिसता हो पयलो कार्यक्रम येदो व्हडलो अवॉर्ड हांवें जाता. सो आमच्या सांखळेकरांची तितलीच जबाबदारी आसा की सांखळे म्हणजे नावेली सगळे वाठारांत पळय की लोकांनी येवचो आनी हांकां उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिवचो. कित्याक आमी लोक आयले तांकांय स्फुरण येतले जे मिझोराम, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय जे परफॉर्म करपाक आयले तांकांय मातशी उमेद येतली. सो आनी हो कार्यक्रम सांजचो 6:30 ते 9 पर्यंत आसतलो. सो तुमी मुद्दाम येवचे, मुद्दाम स्टुडंट आनी पेरंट्सान आपल्या भुरग्यांक घेवन येवचे आनी हो कार्यक्रम दाखोवचो. बाकीचे आमी ऑर्केस्ट्रा बी सगळे करतात पण हो कार्यक्रम तसो सहजासहजी जायना. ऑर्केस्ट्रा सगळे कडेन आसता, सांस्कृतीक कार्यक्रम जाता पण हो केन्ना क्वचित जाता. चडसो पणजेन जाता आनी पणजेन वचपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता सगळ्या सामान्य लोकांक. सो हो कार्यक्रम मुद्दाम तुम्ही पळोवपाक येवचो आनी हाचो लाभ घेवचो. एकदा एक अर्दवर सुद्दां बसले आनी तुमी 3 वरां तुमचो प्रोग्राम कसो वतले हे तुमकांच कळचें ना. असो सुंदर कार्यक्रम आसा. मुद्दाम सांखळेच्या लोकांनी ताचो लाभ घेवचो आनी मुद्दाम ह्या 3 दीस कार्यक्रमाक इतल्या मोठ्या तुमच्या फॅमिलीच्या कुटुंबान सगळ्यांनी हांगा येवचे अशी तुमचे कडेन मागणी करता. नमस्कार. सांखळे रवींद्र भवनाच्या आवारान हांगासर ऑक्टिवा हो एक मनोरंजनाचो कार्यक्रम सांखळे, बिचोले आणि वाळपयकरांच्या मनोरंजना खातीर हांगासर आयोजीत केल्ले आहा. ह्याच हितून कला संस्कृती खाते आणि नॉर्थ ईस्ट ह्या हितून संबंधान एकठांय येवन हो कार्यक्रम पुराय सांखळेच्या, बिचोलीच्या आणि हांगाचे जे वाठार जे आहा वाळपय पर्यंत तांकां एक हाडलेला. प्रत्येक फावटी खंय ना हो प्रोग्राम हो जो प्रोग्राम जो ऑक्टिवा तो आमच्या साऊथ गोवा नाल्यार पणजे ह्या हितून दिसतालो. पण आज फर्स्ट टायम सांखळेच्या लोकांक आणि सांखळेच्या वाठारांतल्या आजूबाजूच्या लोकांक फर्स्ट टायम असो एक व्हडलो प्रोग्राम एक कला आणि संस्कृतीक गोंय राज्याच्या हांच्या तर्फे एक आयोजीत केल्ले आसा. हे 3 दीस चलपी कार्यक्रमां आयच्यान 7 तारीख, 8 आणि 9 हे 3 दीस बऱ्याच व्हडल्या नॉर्थ ईस्ट म्हणजे मणिपूर, मेघालय, नागालँड हे जे 7 सिस्टर्स जे आहात त्यांची जी संस्कृती, थंयची जी कला, डान्स हे जे आहा ते हांगासर पुराय दाखयले वयतले. त्याचबरोबर काही प्रमाणात गोंयची सुद्धा कला आणि संस्कृती हांगासर पळोवचें म्हटले. ही संद आमच्या सांखळेच्या वाठारांतले, बिचोलीच्या वाठारांतले आणि वाळपय वाठारांनी सोडची न्हू अशी विनंती, कळकळीची विनंती गोंय राज्याची आणि गोंय राज्याची कला आणि संस्कृती खातें हांचे सांगला. स्टुडंटा खातीर सुद्दां Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.